आमची आता चर्चा झाल्या. आमचे इन्चार्ज ऑल्सो इज देयर. नाही, आमची लास्ट टाइम आम्ही CLP आणि हांव आम्ही गेल्ले आमची स्क्रीनिंग कमिटीन वी हॅव डिस्कस्ड. नाव वी आर वेटिंग फॉर द CEC टू हॅपन. येता ते काही दिसा भितर आमी इन दीस नेक्स्ट 3-4 days देर इज अ CEC विच इज देयर. आणि आमच्या इन्चार्जान सांगला तशें की वी हॅव डिसायडेड दॅट दोनूय सिटां बरोबर आमी डिक्लेअर करतले. ना तशें ना तें. सी BJP कित्याक डिक्लेअर करना तर? BJP कडेन आज कॅन्डिडेट ना मरे साऊथ गोवान. आमचे कडेन आसा म्हूण ते आज रेटल जाल्या न्ही. अरे तांणी PEC प्रदेश इलेक्शन कमिटी जेन्ना बसता, जेन्ना ते अध्यक्ष बसता राज्याचो, मुख्यमंत्री बसता आणि 4 नांवां वता. त्या 4 नांवांतले 2 जाण म्हणटा आमकां तिकीट नाका. कोण ते? दिगंबर कामत आणि स्पीकर रमेश तवडकर म्हणटा आमकां भाजपाची तिकीट नाका. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? बिकॉज दे नो दॅट दे कॅनॉट विन. दे आर लुजींग. दॅट्स वाय दे हॅव डिनायड. मागीर मिटींग वयर वता, दिल्लीक मिटींग जाता आणि ते हांगा येवन सांगता ना आतां आमी महिलांक दिता. पयर तुमी आतां 2019 ढोल वाजयता मरे की आमी साऊथ गोवा ह्या फावट जिखतले म्हणून. सो 2019 ते 2024 5 वर्सां तुमकां कॅन्डिडेट मेळना. मजगती विजय सरदेसाय म्हणटा काँग्रेसीन तिकेट कोणाक दिवप ताचेर आपलो रोल ना. कोणाक तिकेट दिल्यार जिखपाक शकता ताचेर आपूण फकत सल्लो दिवपाक शकता. आय हॅव नो डिसायडिंग कॅन्डिडेट. आय हॅव मेड वन रिमार्क with regard to a particular candidate who may be considered by the Congress. Beyond that, I don't want to repeat it again. I was not there for the meeting of the India Black partners in the last few days because I was away for a function in Delhi. So I just made a courtesy call on Mr. Manikam Khawai. The decision is left to the Congress. It is not our suggestion. But what our apprehensions are what we have made it known. Suggestion akka ticket दी म्हणून हांव सांगना. कोणाक तिकीट दिल्यार कशें कितें जावंक शकता वायट तें सांगप आमचें कर्तव्य जाता. दीस इज अ टॅक्टीक. इट इज अ स्ट्रॅटेजी. मे बी द काँग्रेस इज वेटिंग फॉर द BJP टू डिक्लेअर. मे बी द BJP इज हॅविंग मेनी काँग्रेसमॅन who want a ticket for a congressman rather than for a BJP. So there are lots of things. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि स्वप्नील तारी.